वक्तव्य आयले प्रमोद सावंता कडल्यान की मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना ही सध्या होल्डार घाल्या. या सरकाराचे होल्ड म्हणल्यार कितें हे सगळे जनतेक कळून येता. हे होल्ड म्हणल्यार बंद जावपाचे वाटेर. 2021-22 ते फायल नोटींग जर तुम्ही पळयशात, आम्ही आरटीआयचेर हाडिल्ली फुल फायल मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम यात्रेची. 2021-22 5 कोटी रुपया तरतूद केल्ले, 500 lakhs म्हणजे 5 कोटी. पूण 21-22 मागीर खंयच यात्रा कितें जाली ना. सप्टेंबर म्हयन्यान म्हाका दिसता आमी आरटीआय घाल्ली 2022 विथ रिगार्ड टू स्पेसिफिकली मागून. ताच्या नंतर परती फायल स्टार्ट जाली आनी मागीर यात्रा स्टार्ट जाल्यो हालीं. सो एक हातून अशें स्पश्ट जाता की हे सरकारा फाटल्यान लागल्या शिवाय काय जायना. पूण 2-3 म्हयने बरी केल्या हेंच्यांनी, आनी जे 8 जण उडी मारून गेल्ले हाचो फायदो चडसो 90% फायदो जो हे 8 जण उडी मारून गेले डिफेक्टर्स हांच्यांनी घेतलो आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर. पूण काल आतां जे स्टेटमेंट आयला मुख्यमंत्र्या कडल्यान की होल्डार घालतात, दिस वॉज शॉकिंग. कारण हातून एक स्पश्ट जाता की इलेक्शना वेळार केळे दाखोवप, गाजर दाखोवप, आनी मागीर इलेक्शन सोंपतकच थोडे दीस ते सिंबॉलिकली करप. पायलट प्रोजेक्ट जे आमी म्हणटात, मध्ये विधानसभेन पायलट प्रोजेक्ट फामाद जाले. पायलट प्रोजेक्ट अशें करप थोडे तेप आनी मागीर परते बंद होल्डार दवरता म्हणून ते बंद उडोवप. ह्या बाबतींतूच न्ही, कामधेनू स्किमीचे आमी आरटीआय हाडले. कामधेनू स्कीम अशीच कांयच रिजन नासतना बंद उडयले. फायल नोटींगचा रिजन कांयच ना. सो दिस इज क्लियरली शोईंग दॅट गव्हर्नमेंट इज गोईंग बँकरप्ट. मुख्यमंत्र्यान सांगपाक आशिल्लें कित्याक होल्डार दवरला. आमकां कळून येता की सध्या पयशे दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना. गव्हर्नमेंट टिचरांक पगार दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना. कॉन्ट्रॅक्ट फाटले दिसांनी पेपरार न्यूज वाचले आमी की मंत्र्यांच्या स्टाफांकूच सॅलरीज येवना आनी खुबशे डिपार्टमेंटांक 2-3 दीस लेट आयल्यो सॅलरीज. ते आमी चॅक केले स्वता फोन मारून कांय ऑफिसरां कडेन. सो एकंदर जर पळयशात जाल्यार काल आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षानूय राती हाजेर ट्वीट केला आनी रिएक्शन दिलें, जे मिडिया भावां कडेन आमी राती शेरूय केल्ले की आमच्या अध्यक्षान क्लियर सांगलें की इलेक्शन ओवर, भक्ती ओवर. म्हणजे सेंटिमेंट एक्सप्लॉयट करप देवाच्या नांवान, आनी मागीर इलेक्शन जातकच थोडे दीस चालू. फाटले 4-5 महिने चलताले, 3-4 महिने. सप्टेंबरान आरटीआय गेले, मागीर ऑक्टोबरान खंय तरी सुरवात जाले. 4-5 महिने केले आनी आतां बंद कित्याक तर आतां आमी जर चवकशी करता जाल्यार आमचे कडेन पयशे ना. सो तुमचे कडेन जर पयशे ना जाल्यार तुमी मागीर लोकांक फोटो कित्याक मारतात, गाजर कित्याक दाखयतात. स्टॉप डुईंग दीस. कितलेशे तुमी जाणटे आमचे सिनियर सिटीजन हांकां आशेन दवरले. आतां कितकेशे लोकांनी वचून हांगा थंय वचून फॉर्मां भरली, आमदारां कडेन गेले, नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट केल्यो, आनी आज ते आपल्या नातवांक किंवा नातवण्यांक सगळ्यांक सांगताले आनी आमी वतले. एक आशेन दवरले तुमी जाणट्यांक. तांचें कितें? आनी मुख्यमंत्र्याक आतां खबर आहा बेगीन काय इलेक्शन ना. लोकसभा इलेक्शन ते प्रधानमंत्र्याच्या नांवार करतले आनी विधानसभेक आनी 4 वर्सां. सो 4 वर्सां जातकच 5 वर्स फुडलें इलेक्शन लागीं पावतना खंय तरी न्यूज येतली मागीर की सुधारित मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा स्कीम. ओल्डा सुधारित. कामधेनू बाबतीन हेच केला. कामधेनूची तुम्ही पळयात हांगा फुल फायल नोटींग हांगा खंय तरी आसतली. कांयच रिजन ना. मुख्यमंत्र्यान मिटींग घेतल्या आनी डिसिजन घेतला की ही स्कीम होल्डार दवरपाक. फायल नोटींग इज क्लियर. सो दिस क्लियरली शोईंग दॅट स्टेट इज इन अ फायनान्शियल मेस. अँड गव्हर्नमेंटान पयलीं एक्सप्लॉयट केला लोकांचे सेंटिमेंट्स आनी आतां सिनियर सिटीजनांक आशेर दवरले. मुख्यमंत्र्याक मागता आमी पयशे जर ना देन डोंट प्ले विथ द सेंटिमेंट्स. सो हे बंद करात. पयशे जर ना जाल्यार हम्बली एक्सेप्ट दॅट पयशे आमकां मेळना आनी वयल्या इंजिना कडेन वचून मागा की हांगा सकयल्या इंजिनाक मातशे पयशे दियात. इतल्यान आमी सरकाराक सांगूंक सोदता.